Praise God. Praise the Lord. कोणी हसत घेणार? Yes, praise God, sister. मी सुरविले मागण्या म्हणून करूया. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा बापा, आज परत आम्ही तुझ्या नावान एकठांय जाल्या. तुझे हजरपण आम्ही अनुभव करता. बापा, जे कितें तुवें रचलाय ते ना दिसत्या संवसारांत तुवें तुझ्या उतरा मारिफात अस्तित्वाक हाडल्या खातीर तुका आर्गां दिता. जेजू, तू जावन आसाय पुनर्जीवनपण आणि जीव. आम्ही आता हीच पुनर्जीवनपणाची सकत तुका सत्मान तेल्या हर एकल्या भितर तुवें तुझ्या पवित्र आत्म्या मुखांतर घालाय. त्या देखून जदाळा आम्ही तीच उतरां आत्मो आणि जीव दिवची उतरां आमच्या जिविताच्या असाध्य परिस्थितीचेर निरासपणाचेर उलयता. तुजी सकत काम करता आणि जे कितें आमी पळोवंक आशेता आमच्या जिवितांत ते घडोवन येता. ह्या आत्मीक जीव दिवच्या तुझ्या उतरां खातीर आमी तुका आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या हे सेशन भोव साद्या आणि सोप्या रितीन समजूंक आमचे आत्मीक कान आणि दोळे तुवें येदोळच उगडलाय, त्या खातीर तुका आर्गां दिता. अशें तुझ्या राजाची ही बळवंत सता आमी शिकोवन हेरांकी शिकोवंक आनी तुझ्या नावाक महिमा दिवंक आमकां हर एकल्यांकी तुवें फावो केलाय, देखून तुका आर्गां दिता. बापा, हे मागणे आमी करता सोम्या जेजूच्या नावान आनी पवित्र आत्म्याच्या कुमकेन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड.
Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. आम्ही सगळ्यांनी लाजर आणि मार्था आणि मोरी विशंत ऐकलं. ते एक कुटुंब जाऊन असले बेतानी आणि ती रावताली आणि लाजर मार्था आणि मोरयेचो भाव जाऊन असलो आणि जेजू या कुटुंबाचो इश्ट जाऊन असलो. म्हळ्यार केदाळे तो या कुटुंबान येतलो वेतलो तांकां भेट दितलो. लक्षिल्यान तो तांचे ते एक संबंध असलो. आता हो लाजर सीक पडता म्हळ्यार पिड्यान पडता आणि तो मरणाच्या तडयेर असता. त्या दळा मार्था आणि मरी त्याच्या बहिणी जेजूक संदेश धाडतात की तुझो मोगाचो इश्ट पिड्यान पडला म्हणून. तर जेजू ते संदेश मेळ्ळ्या उपरांती आनीकी 2 दीस चडीत त्या शहरांत रावता. तो जेरुसलेमांत असता. तो आनीकी 2 दीस चड त्या शहरांत रावता पण थंय वसना. बेतानियांत वसना लाजराक पळोवन. तो आनीकी 2 दीस गळाय करता. आणि मार्था चिंता जेजू येवंक आता लेट जालो. मोरी चिंता जेजून गळाय केली. आता वेळ उतरून गेलो. थंयसर तांकां लाजर मरण पावला आणि थंयसर तांकां बुजोवन कायल्ले. ते मनीसी चिंतात जेजून आता वेळ केलो, गळाय केली, वेळ उतरून गेलो आणि लाजर मरण पावता आणि तो ताका फोंडान पुरतात. आणि 4 दीस तो त्या फोंडांत असल्या उपरांत जेजू त्या शहराक येता. आता आमच्या जिवितांत ती जेदोळाय गळाय जाता, जेदोळा आमकां आमच्या मागण्याची जाप मेळना, वेळ जाता देवातावन, त्या दळा आमी चिंता वेळ उतरून गेलो, जेजू खंय गेला, ताका लेट जालो, टायम चड जालो अशें म्हणून आमी चिंताव. पण तशें न्हय. देवाचो टायम तो मनशाच्या टायमा बरी न्हय. आता लाजर मरून 4 दीस जाले. तो फोंडा भितर आसलो आणि ते फातर ते शिळा म्हणतात ते थंयच्यान जेजून काडूंक सांगली की आमी ते पळया. जुआंवचो एवांजेल 11वो अध्याय. कोणी आयला न्ही. 11वो अध्याय 11वी वळ पळया. इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें, आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचोन ताका उठय जाय. प्रेज गॉड. आता हांगा जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचून ताका उठय जाय. मुखार ताचे शिस ताका म्हणाले, सोम्या ताका न्हीद पडल्या जाल्यार तो बरो जातलो. पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशयां उलयल्लो, पूण शिस न्हिदेच्या विशयां म्हूण समजले. देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगले, लाजर मरण पावला. प्रेज गॉड. आता जेजू तांकां म्हणटा आमचो इश्ट लाजर न्हिदला, हांवें वचून ताका उठय जाय. पूण शीस चिंता तो पिड्यांत आसा देखून तो न्हिदला कोणना आणि तो न्हिदला जाल्यार आमी वसया आनी ताका तो बरो जातलो अशें म्हण शीस चिंता. पण तांकां स्पश्ट समजोवचे खातीर जेजू परतून ताच्या विशयान उलयलो आनी म्हणालो हांगा दिला, पूण शीस न्हिदेच्या विशयान म्हूण समजले. देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगले, लाजर मरण पावला. आता मनशांच्या दिश्टीन मरण आणि देवाच्या दिश्टीन ते न्हीद जावन आसा. प्रेज गॉड. मनशांनी चिंतले लाजर मेला म्हणून आणि देवाक ते लाजर न्हिदला म्हणटा जेजू. आणि जायराची दुई मरण पावली
आनी ताच्या घरा जावन शीस आयिल्ले आनी जाहिराक सांगले तुजी धूव ऑलरेडी मरण पावले आतां मेस्त्रीक दोसचें कित्याक म्हणून ते सांगतात. पण आतां ऑलरेडी लेट जाला, वेळ उतरून गेला. आतां मेस्त्रीक आमी दोसचें कित्याक? आमच्या जिवितांतली तसलीच परिस्थिती येता. आमी मेस्त्रीक दोसचें कित्याक म्हण आमी चिंता. जायतीं वर्सां जावन आमी मागून आसा, आमची पिडा शिडा गूण जायना, हे आनी खंयचेय प्रॉब्लेम आसा, आमी त्याच समस्येन शिरकोन आसा आनी आमी चिंता आतां वेळ उतरून गेला, आतां कित्याक आमी मागणें करिजे, आतां कित्याक कन्फेस करिजे, आमी रावयता बेगीन डिले जाले की आमी इल्ले गडबडता, गळाय जाली की आमी इल्ले गडबडता. पूण हांगा जेजू काले म्हणटा मोनीस चिंता तो मेला म्हणून, लाजर मरण पावला, पण जेजू हांगा म्हणटा तो न्हिदला. जेजूक मरण म्हळ्यार एक न्हिदे भशेन, म्हळ्यार एक भुरग्याक आवय न्हिदेंतावन उठयता तशें तो सांगता, आमी या आनी लाजराक न्हिदेंतले उठयया. प्रेज गॉड. आतां जेजूक आमी आमच्या एका जिविताच्या हेज्यान मात आमी ताका वळखता, आमचो स्वामी आनी सडवंतार म्हण. पण आमच्या जिवितान जे झाडां वादळ येता, कश्ट येतात, जे झाडां समस्या येता, ते ताळा मात जेजू खरोच देव म्हण आमी वळखता. प्रेज गॉड. जेजूचो सामर्थ्य आमी त्या वेळार वळखूंक शकता. आतां मार्था आनी जेजूक काले म्हण वळखून आसली, तो एक भलायकेकार, तो भलायकी दातार म्हण ताका वळखून आसली. पण लाजराच्या मरण हांगा जेजूक पुनर्जीवन करचो एक व्यक्ती म्हळ्यार तोच पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हण दाखोवन दिता. तिणें जेजूक मस्तू मिरेकल करचे, अजाप करचे सगळे पळयले. कुरड्यांक दिश्ट दिवचे, मोन्यांक उलोवशे करचे, कोडकारांक नितळ केले, जेजून जायतीं अजापां केली. पूण जेजू मरणांतलो जिवंत उठोवंक शकता म्हण तांकां कळीत नासलें. तांणी चिंतलें आतां लाजर मरण पावला, आतां सोम्यान येवनी काले करयत म्हण तांचे ते एक अविश्वास आसलो. पूण जे दाळा लाजर मेलो त्या दाळा तांचे भावार्थाक तांणी लिमीट घाल्ली एक्चुअली, की तांच्या भावार्थाक एक गड घाल्ली तांणी, हाच्या मुखार म्हाका पातयेवंक जायना. येदोळ तुवें हिलींग केलें, सगळें केलें, तो बरो नासलो, तुवें ताका गूण केले, हर एक केलें, मार्थान आनी मोरयेन पळयलें. पण तांचो भाव मेल्या उपरांत तांकां कळीत जालें की जेजू पुनर्जीवन करूंक शकता, तोच पुनर्जीवनपण आनी जीव जावन आसा. आनी तांच्याच भावार्थाक तांणी गड घाली, म्हळ्यार जेजूक लिमीट केलें तांणी, हाच्या मुखार तो कितें करूंक शकता म्हणून. जे दाळा तांणी पळयलें जेजू ताका पुनर्जीवन करता म्हणून, त्या दाळा मार्था ताचे वयर सतमानली. मार्थान पयलें सतमानलें की केवळ ती लाजराक बरें करूंक शकता, गूण करूंक शकता. पण जे दाळा ही असाध्य परिस्थिती तांच्या मुखार आयली त्या दाळा तिका पातयेवंक साद जालें ना. पण जेजूक मरण रावोंक शकलें ना, आडावंक शकलें ना. जे दाळा असाध्य परिस्थिती आयली त्या दाळा जेजू आपण्या आपाक म्हळ्यार स्वताक तो त्या मरणाच्या वैरी जैत व्हरचो तसलो व्यक्ती जावन आसा म्हण जेजून दाखोवन दिलें. आनी असाध्य परिस्थिती साध्य जाता आनी निराशपणान जेजू एक आशा भरीत हांगा एक परिस्थिती उत्पन्न करता ताच्या हजरपणा वरवीं. देखून मार्था म्हणटा सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. देखून ती कळीत नासले बरी जेजूक आपल्या भावार्थाची बाउंड्री म्हळ्यार गड घालता, ती जेजूक लिमीट करता, म्हळ्यार तूं इतलेंच करूंक शकताय, तूं हिलींग मात करूंक शकताय. तर तितलेंच तांचे एक मोतीन पिंतूर आसलें. पूण जेजू ताच्याकी भायर ताच्याकी तांणी गड घाल्ल्याच्या त्या गडीक मिकवोनी आनी मुखारी कालें करूंक शकता म्हणल्यार तें तांकां कळीत नासलें.
देखून देवाक महिमा दिवच्या खातीर हे घडला म्हण आदींच जेजू हांगा सांगता, आमकां वाचूंक मेळटा. तुम्ही चॅप्टर 11 फुल वाचल्यार तुमकां कळटा. आम्ही तशेंच चिंता देवान आमकां डायवर्स जावच्या पयलेच ते आडे येते असले कोणना. आमच्या घरान कोणी मोगाचो व्यक्ती मरण पावला जाल्यार ते रावे येते आसले कोणना. बिझनेसान लॉस जावच्या पयले ते आडे येते आसले कोणना म्हण आमी चिंता. पण जेजू मार्था, मरी आनी लाजाराचो मस्तू मोग करता. जदाळा ताणें आयकले लाजर सीक आसा तो आनीकी 2 दीस रावता. पण जेजू कित्याक रावता? कित्याक तो आनीकी आपणे आपाक तयार करनासलो, ताची महिमा दाखोवंक, ताचे अनेक रूप तांकां दाखोवंक. येदोळ तांणी ताका एज अ हिलर म्हळ्यार एज अ भलायकी दातार मात तांणी ताका पळयले. आचार्य आजाबा तांणी पळयले, पण मरणांतले जिवीत करचे तांणी पळोवना. जेजूक ते रेजरेक्शन पावर ही आसा ते सामर्थ्य सकत दाखोवच्या खातीर जेजून तिका सांगले 11:40 घाला 40 ताच्या पयले घाला 38-39. जेजू परत्यान कळवळ्याने बरोवन फोंडासरशी आयलो. माट्या बरी असलेले ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरली. जेजून म्हळे, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्याची बहीण मार्ता म्हणाली, सोम्या तो मरण 4 दीस जाले, येदोळच ताका गाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तू सत्वंशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हण हांवें तुका सांगला न्हय. प्रेज गॉड. तितल्यार ताणी ती शिळा काढली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा तू म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता. प्रेज गॉड. 38 जेजू परतन कळवळ्यांनी बरोवन फोंडासरशी आयलो. माट्या बरी असलेले ते समाधीच्या बागलाक एक शिळा आड दवरलेली. आता ताच्या फोंडा लागीं एक शिळा म्हळ्यार एक फातर आड दवरलेलो. ताका मरण पावून आता 4 दीस जाले, ताका पूर्ण जाल्ले त्या फोंडाक, आनी ते 4 दीस जाले. जेजून म्हळें, ती शिळा पयल्यान काडा. मरण पावलेल्याची बहीण मार्ता म्हणाली, सोमिया तो मरून 4 दीस जाले, येदोळच ताका गाण पडला आसतली. आता तिने कालाक तशें म्हळें, तिले म्हळें ते बॉडी ऑलरेडी डिकम्पोज जाले आसतली. पण जेजू तशें पळयना. तो काले पळयता, तो लाजर मरून जिवंत उठचो भायर येता ते पळयता. हांगा मनशाच्या दिश्टीन मार्ता कशी उलयता, ती म्हणटा तो मरून 4 दीस जाले, आता येदोळच थंय गाण पडला आसतली, ती बॉडी ताची कुसली आसतली. पण जेजू म्हणटा ना, ती शिळा तुम्ही काडया. ती शिळा काले जावन आसली. आता जेजूक इतले व्हडले आश्चर्य करूंक जाले, ते पुन्हा मेल्ल्या मनशाक जिवंत करूंक जाले, तर ताका ती शिळा काडूंक जाली ना गी, जाती ना आसली गी. कित्याक तो तांकां सांगता, कित्याक देव केदाळे मनशाचे पार्टिसिपेशन आशेता, मनशाक तो इन्वॉल्व करूंक आशेता. देखून तो तांकां सांगता, तुम्ही ते शिळा काडा. आनी जेजू म्हणटा, आनी ती शिळा आनी एक संकेत जावन आसा, ते आसलेल्यांचो अविश्वास. अविश्वास आमच्या मिरेकलांत आमकांय एक आडखळ जावन आसा. देखून जेजू आमकांय सांगता, अविश्वासाचो जो फातर आसा ते तुम्ही काडया. आनी मागीर ते शिळा काडतात. जेजून म्हळें, ही शिळा काडा. जेजू तिका म्हणालो, तू सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. पण हांवें तुका सांगला न्ही. आता जेजू तिचे अविश्वासाक लागून तिका सांगता, तू सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. तितल्यार ती
तितल्यात ताणी ती शिळा काढली. तवळ जेजून आपले डोळे वयर लावून म्हळे, बापा तू म्हाका आयकतय, देखून हांव तुजो उपकार मानता. मुखार सदांच जाल्यारी तू म्हाका आयकतय म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो असलेल्या लोकांक सतमनचे खातीर हांव अशें उलयतां. प्रेज गॉड. आता हांगा जेजू स्पश्ट रितीन सांगता, सदांच जाल्यार तू म्हाका आयकतय म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो असलेल्या लोकांक सतमानशे खातीर हांव अशें उलयतां. आता त्या लोकांक खातीर जेजू सांगता. आता येदोळी लाजार फोंडांतून भायर येवना, ताणी शिळा काडली मात, फातोरी थंयच आसलो, पूण जेजून सांगल्या उपरांत ताणी शिळा काडली. पण जेजू काय करता, पयल्यान पयले तो बापाक अर्घा दिता. ताणें दोळे वयर लावन म्हळ्यार ताच्या बापा सर्गींच्या बापा सरशी ताणें दोळे उबारले आनी ताणें म्हळें, बापा तू म्हाका आयकतय, देखून हांव तुजो उपकार मानता आनी तू सदांच म्हाका आयकतय. तितली खात्री ताका आली, तितले कॉन्फिडन्स ताका आसले की बाप ताचे मागणें इन्कार करिना. पूण थंयसर आसलेल्या लोकांक दाखोवचे खातीर, तांचो अविश्वास आसलो तो पयस करचे खातीर तो म्हणटा हांव अशें उलयतां. इतले म्हणटच व्हडल्या काळान लाजारा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो, ताचे हात पाय फळयांनी रवडायलेले आनी ताचे मुखामळ लेसान गुठलायल्ले. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचो. प्रेज गॉड. सकयल 42 सकयल कर 43. इतले म्हणटच व्हडा ताळान लाजारा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली. जेजून बोब मारली आनी लाजारा भायर ये म्हळें. लाजार ऑलरेडी मरण पावलो, पण जेजूचो ताळो आयकतच काले जाल्यार तो रेजरेक्शन पावर, त्या ताळ्यांत आसलो तो पावर, तो ताच्या मेल्ल्या कुडी भितर रिगलो आनी तो जीवन जावन भायर आयलो. तशेंच आमच्या जिवितांत ती जे कितें मरण पावला, जे कितें आमी चिंता वता असाध्य आसा आनी कांय ताच्या फाटल्यान वचून प्रयोजन ना, आनी कितेंय केल्यारय कांयच उपयोग ना, पण आमी सण सोडला जाल्यार, आमी गिव अप केला जाल्यार, डॉक्टरान कसलोय रिपोर्ट दिला जाल्यार, या खंयचे पिडे शिडेन जावं दी, या वायट सवयेक आमी वळख जाल्या, या एक कोर्ट केस चलता आसूंक पुरो, या कितेंय एक तुटलो संबंध आसूंक पुरो, तो आमी परतन जोडूंक आतां साध्य ना, पण आमी आतां ते सण सोडला जाल्यार हो ताळो आमी परतन उलयचे. जेजून उलयल्लीच ही उतरां आमी उलोवंक आसात, कित्याक ही उतरां जीव दिवची आनी आत्मीक जावन आसात. ज्या वेळा आमचो ताळो, जे प्रॉमिसीस आमी देवाचे उलयता, त्या डेड सिट्युएशनाचेर, त्या मेल्ल्या बरी परिस्थिती आसता, त्या आमच्या समस्यांचेर, त्या वेळा तो ताळो ते समस्या आयकतात आनी ना दिसत्या संवसारांत दिसत्या संवसाराक आमकां ते बरेपण, ते देवाचे गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट आमकां पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. मेल्लो मनीस भायर आयलो, कितें जालें, आतां मेल्लो लाजरस तो जिवंत उठोन भायर आयलो, ताचे हात पाय फळयांनी रेवडायले आनी ताचे मुखामळ लेसान गुठलायलेले. जेजू म्हणालो ताका सोडया, तो वचूं. आता हो लाजर नवो जीव काडून भायर आयलो, मेल्ल्यांतलो जिवंत उठलो, ताका एक नवो जीव मेळ्ळो, पण आनीकी ताचे हात पाय बांदून आसले, फळयांनी रेवडायले आनी ताच्या मुखामळाचेर एक लेस गुठलायलो. म्हळ्यार तो आनी बांदपा सावन ताल्ल्या बरीच आसलो. ते पळोवन परतन जेजू कमांड करता, परतन जेजू म्हणालो ताका सोडया आनी तो वचो. आता आमकां जेजून एक नवी रचना केला. जेजूक ज्या दाळा आमी सतमानल्या, ताणें कुर्साचेर संपूर्ण केल्लें तें कार्य आमी सतमानल्या,
त्या दाळा आमी एक नवी रचना जालो आणि आमी ताका सोमी आनी सडवणदार म्हणून स्वीकार केला. पूण आनीकय आमचे ते पोरणे चिंताप आसा, ते ओल्ड मेंटॅलिटी, तो ओल्ड पोरनो मनोभाव, पोरणे रिती रिवाज आमी फॉलो करता आनीकय पोरणे काही इल्लेशे धर्न आमी आसों जाल्यार त्यो फाळयांनी आमी आमकांच रेवडायला. ते आतां सोडया आनी आमकां फ्री करूंक जेजू सांगता. हांगा लाजाराकय फ्री करूंक जेजू सांगतलो. तशेंच आमी तसल्या खंयच्याय फाळयांनी आमी गुठलायला, आपणे आपाक जाला पोरण्या रिती रिवाजीन, तर जेजू आमकां सांगता आमी ते सोडूंक आसा. लाजाराक नवो जीव मेळ्ळलो पण तो आनीकय बांदपा सांतारल्यार बरी आसलो. ताजे नवे जिवीत, ताजे ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार परिवर्तन आनीकय जावंक आसतलें. आमकां ही नवी रचना म्हणून एक नवें जिवीत लाभला, पूण आनीकय आमी ते पोरणे वस्तुरा गुटलावंक काणयल्यान. आमी बॉर्न अगेन जालो, एक नवें जिवीत आमकां क्रिस्तांतावन मेळ्ळा, तरीकय आमी पोरण्यो रिती रिवाजी, पोरणो मनोभाव, पोरणे मायंडसेट, पोरणे बांदपास काणून फाटल्या जिविताच्या पुरा आमी आटापून तेंच आमी काणघेवन आसा. तर आमचे मायंड रिन्यू करचे देवाच्या उतरान, देवाचे प्रॉमिसीस काणून आमी ते गरजेचे जावन आसा. लाजर जिवंत आसलो पण तो संपूर्ण रितीन स्वतंत्र नातलो. हांगा दिला ताका फाळयांनी गुटलायले, रेवडायले. जेजून ताका पहिले पुनर्जीवन केलो, पण ताजे खरे स्वतंत्र केदळ आयले ते लेसान गुटलायलेले, फाळयांनी रेवडायलेले ते ताका सोडयल्या उपरांत ताका संपूर्ण सुटका मेळ्ळी. तशेंच जिवीत आमकां मेळटा इन्स्टंटली. जेजू तो आमचे ते आशिल्ले हर एक म्हळ्यार मेल्ल्या परिस्थितीन तो आपली जिविताची उतरां तो सांगता आनी आतां आमकां सांगूंक तो अधिकार आनी पदवी दिल्या. ते दाळ आमच्या जिवितान ती त्या मेल्ल्या परिस्थितीन जीव येता आमी उलयतना आनी त्या परिस्थितींतून भायर येवंक आमकां साध्य जाता. जे दाळा एक व्यक्ती जेजू थंय येता ताजो आत्मो परफेक्ट ब्रँड न्यू जाता. जेजू बेरीज तो जिवाळ आसता, जिवितान भरलो आसता आनी आमकां भोगसाणे मेळटा आनी ते देवातावन येता. पूण आमचे मायंड म्हळ्यार आमचे प्राण, तातूंत आमचे मायंड आटापून आसा, ते आनीकय पोरण्या त्या फाळयांनी गुटलायल्या बरी ते पोरणी वस्तुरां काणून आमी आसा. ते ओल्ड मेंटॅलिटी, ते पोरणे मनोभाव, पोरणे रिती रिवाजी हर एक आमी ते काणघेवन आसा. प्रेज गॉड. जॉन 11:25 पळय आमी. जेजून तिका सांगले, हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमता तो मरत जाल्यार जी येतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमता तो सासणाक मरसो ना. जेजून तिका म्हळें हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. देखून जेजू हांगा तिका एक मुखार जावचे घडीत आसा मिरेकल, ताका पॉइंट आउट करिना, पण तो म्हणटा हांवूच पुनर्जिवंतपण. आपणाकच तो पुनर्जिवंतपण म्हणटा. मार्तान येदोळ केले चिंतले जेजू एक भलायकी दातार, जेजू एक गुण करणार जावन आसा. जेजू तांच्या समस्यांचो परिहार दिवचो एक व्यक्ती जावन आसा. पण आतां तिका कळीत जाल्यार जेजू पुनर्जिवंती करूंक शकता, मेल्ल्या मनशाक जिवंती उठोवंक शकता, मेल्ल्या परिस्थितीन जीव हाडूंक शकता, तशें तिका कळीत जालें. आतां जिवीत तो केवळ आमकां जिवीत दिना, पण तोच जिवीत जावन आसा. कारण आमकां बरोवन वमतांच्या मापाचे
जिवीत आमकां दिला. देखून आमच्या खंयच्याय कठीण परिस्थितीन समस्यांच्या दळा जेजू येता निरासपणांत आमच्या त्याच्या निरासपण आमचे पयस जाता आनी तो भरवशान भरता. जे कितें मेल्ल्या बरी दिसता ते परतून जेजूच्या उतरांनी जिवाळ जाता. जे कितें पुरिल्लें आसा ते जेजू पुनर्स्थापीत करता. जे कितें मोग जाला हाची कथा काबार जाली काणी काबार जाली म्हणून चिंता ते जेजू येवन आपले दैवीक सकत वळयता. कोणी जाऊन दी ती पिडेन कश्टातात जावंक पुरो, फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात जावंक पुरो कोर्ट केसीस आसात, एडिक्शन्स आसात, वायट सवयेक ती वळख जालात, या एक तुटलेलो संबंध आसा मोबायलामध्ये या कुटुंबामध्ये बरो संबंध ना, तांचो संबंध तुटला. तोच जेजू लाजाराच्या फोंडा मुखार उबो आसलो, तोच जेजू आज आमच्या त्या परिस्थिती मुखार उबे रावला आनी तेच जिवीत तो उलयता. त्या मेल्ल्या या असाध्य परिस्थितीत त्या निरसपणांत आमकां एक बरवस्तो दिसून येता आनी जेजू ते परतून जिवीत ते उलयता आनी ती परिस्थिती संपूर्ण तो रिवर्स करता. जेजून लाजाराक उठोवच्या पयलेच देवाक अर्गां दिली. ती शिळा थंयच आशिल्ली, लाजर ही फोंडांत आसलो, पूण ते मिरेकल जावच्या पयले अजाप जावच्या पयलेच जेजू अर्गां दिली. जेजू म्हणालो ताच्या उपरांत लाजर भायर ये. देखून आमकांय तो हर एक आमच्या बांदपा जातो. आमच्या फाटल्या जिवितांत आमी जावंक पुरो कितें आमी आनीक काण घेवन आसा. आमी न्यू क्रिएशन जाला, नवे जिवीत आमकां मेळ्ळा, तरी की आमच्या पोरण्या जिवितांतले कसलोय सांगती आमी आनीक काण घेवन आसा, ताका अटॅच जावन आसा जाल्यार आनीक गळाय जावना, लेट जावना. आमकां परत्यान ही जिविताची उतरां, हे प्रॉमिसीस जे जेजून आमकां दिला ते दिसान दीस आमकां सांगतना आमकां ते परिस्थिती आमकां बदलूंक शकता आमी. प्रेज गॉड. ही जिविताची उतरां उलयतना त्या परिस्थिती भितर बदलावण आमी पळोवंक शकता. देखून आमचे क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार सदांच आमी जेजू कडेन कनेक्टेड रावचे. जितले आमी कनेक्टेड रावता तितले आमी जेजूच्या लागीं आसा आनी आमचे जिवितांत आमी कितें बरेपण आशेंक पळयता ते आमकां पळोवंक मेळटा. आमी कितें बरें केलां म्हण न्ही, कित्याक जेजू बरो आसा आनी तो आमचे भितर जियेता. देखून जे कितें वादळ आमच्या विरोध येता या झूज येता त्या परिस्थितीन आमकां जैत दिता जेजू. आमकां कळीत ना ते कशें जातले, केदळा जातले, या खंयच्या नमण्यार जातले. एकच आमकां गोतू आसा जे की आमी जेजू कडेन कनेक्टेड रावचे आनी तेदळा मात्र ते झूज सर्वेस्पराचे जावन आसा. एक्झाम्पल वायफाय मोबायल कनेक्ट जाला मात्र मोबायलान सारकें आमकां नेटवर्क मेळटा. थंय गेल्यार आमच्या घरा भितर आमकां मेळटा. अशें निरंतरी आमी जेजूक कनेक्ट जावन रावल्यार आमकां आमच्या जिवितांत चड उणें जायना म्हणना, प्रॉब्लेम येनात म्हणना, येतात, समस्या येतात, कश्ट येतात, चॅलेंज येतात, पूण आमी धैर्यांत आसता. जेजू आमच्या सांगात आसता आनी तो आमकां पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां ते झूज जिखूंक आदार दिता. ती जाणवाय, ते विजडम तो आमकां दिता. देखून जितले चड आमी जेजूच्या एकवटांत आसता, सोम्याच्या एकवटांत आसता, तितले आमचे जेजू कडेन कनेक्शन चड आनी चड बळिश्ट जाता. ते लाजर आनीक त्या फोंडांत आसा आनी तो शिळाय थंयच आसा आनी ताची कूड कुसोन आयल्या, पूण जेजू त्या पुनर्जीवनपण करच्या पयले ताका म्हणटा, हांव वचून ताका उठयता, तूं न्हिदला. देखून जेजू काले उलयता
तो सगळी म्हणटा तो मरण पावला, पण जेजू म्हणटा तो न्हिदला. कित्याक की जेजू ते रेझरेक्शन म्हळ्यार ते पुनर्जीवन पण पयलेच तो पळयता, आनी जे तो ताच्या मतींत आसा तेंच तो उलयता. जे कितें तो पळोवंक आशेता तेंच तो उलयता. तशेंच हांव आमी आनी तुमी जे वेळार जेजू कडेन कनेक्टेड आसता ते आमी सुरवातेकच आमी उलोवंक आसा. जसो देव सुरवातेंतच उलयलो. जेजूय ताका रेझरेक्शन म्हळ्यार पुनर्जीवन पण ताका पळोवंक आसले ते तो पयल्याच उलयलो. तशेंच जे वेळार आमी आमच्या जिवितांत ती जारी जावच्या पयले ते प्रॉमिसीस काण घेवन आमी उलयता त्या परिस्थितीचेर, देखून आमच्या जिवितांत ते मिरेकल आमकां बेगीनच पळोवंक मेळटा. आनी जे देवान प्रॉमिस केला ते ताच्या राजाची ती उतरां ते जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. आमी एक नवी रचना जाल्या जेजूच्या प्रॉमिसीसान आमी सत्वानल्या वरवीं, आनी ते ना दिसता संवसारांत आसा, पण ते आमी जेजून कुर्सार संपूर्ण केल्ल्या कार्या वयर जे वेळार आमी सत्वानले ते वेळार आमकां ते सगळे प्रॉमिसीस, ते सॅल्वेशन, ते फूल पॅकेज आमकां मेळ्ळें. प्रेज गॉड. तर आमी एफिशियन्स 5:20 पळया. तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देव बाप्पाक तुमी सदांच अर्गां दिया. आमी सदांच अर्गां दिवंक आसा. आतां जेजून आमकां शिकयलें हांगा लाजराक जिवन करच्या पयले ताणें दोळे वयर उबारले आपल्या सर्गींच्या बापाक आनी ताणें अर्गां दिलें. ते मिरेकल जावन वतले, ते अजाप ते जावन वतले. लाजर आनीक फोंडांत आलो, ती शिळाई तेंत आसली, पूण हरएकी करच्या पयले जेजून काले केले बापाक अर्गां दिली. तेच बरी आमच्या जिवितांत ती जे वेळार गळाय जाता, जे वेळार आमच्या मागण्याक जाप मेळना, आमी अर्गां दिवंक आसा. आमी हे प्रॉमिसीस सांगतानाय आमी अर्गां जेजू अशें म्हणून आमी सुरू करता. वायट बुकान जायते प्रॉमिसीस आसात ते आमी सदांच उचारता. आमी म्हणटा अर्गां जेजू. सुरवातेकच आमी अर्गां दिवन ते बासवण्यो आमी कन्फेस करता. त्या वेळार आमच्या जिवितांत ती आमकां मिरेकल जावच्या पयलेच जे वेळार आमी अर्गां दिता आमकां बेगीनच ते मिरेकल जारी जावचे पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. देखून आमी केवळ ते सत्मान न्हू, पूण आमी आयकता, आमी उलयता ते उतरां आनी आमी त्या प्रमाणे कार्य करता आनी आमी जेजू बरी कॉन्फिडन्सांत आसता. आमी टोटली आमकां खात्री आसता जे कितें आमी मागणान मागलां तें आमकां मेळटलेंच. आनी आमी त्या देवाच्या बासवण्यांत आमी रेस्टार आसता, विशेवर आसता. एग्जाम्पल अब्रामाक ती बासवणी केदळा दिल्ली तो 75 वर्साचो आसतना, आनी ताका पूत त्या वेळार ताका एक भुरगेंय नातलें, तो भुरगी नातलो ताका, आनी देवान ताका बासवणी दितना 75 वर्साचो तो आसलो, पूण 25 वर्सां उपरांत ताका एक भुरगो फावो जाता. ते प्रॉमिस केदळा ताच्या जिवितांत जारी जाता 25 वर्सां उपरांत. त्या वेळार ताजी प्रायस 100 वर्सां. आतां 25 वर्सां तो राखून रावलो त्या प्रॉमिसा खातीर. गळाय जाली म्हण तो गडबडोना, तो काळजोना, तो भियोना, ताणें त्या बायलेक खंयचेय नेगेटीव नकारात्मक शक्त्यो आपले भितर येवंक ताणें सोडूना. आनी त्या वरवीं ताच्या भावार्थान तो थीर रावलो, अखंड पातयेणेन तो रावलो. आनी देवान ताका म्हणलें तूं साबार राष्ट्रांचो बापय जातलो, जनांगाचो बापय जातलो. तरी ताका एकच पूत जालो, आयझॅक म्हणलो एकच पूत जालो ताका, एक राष्ट्र जावना. आनी ताच्या जिवितांत ताणें पळयलें एकच पूत आसलो ताका, तो जनांगाचो बापय जावचें ताणें ताच्या जिवितांत पळोवना. तरी की तो संपूर्ण विश्वासान रावलो
तो पातयेणेन रावलो, ताणे बावार्थ दवरले आनी देवाचे ते इनविजिबल प्रॉमिस ते ताका पळोवंक मेळ्ळे ताज्या जिवितान. म्हळ्यार ते दिसानांतले तसले एक बासवणी ताणे पळयली. जनांगाचो बापूय आतांय तो जनांगाचो बापूय जावन आसा. ताज्या लायफ टायमान ताणें पळोवंक ना, पूण आतां आमी बिलीव करता, आमी सत मानता की तो साबार राष्ट्रांचो बापूय जावन आसा. अब्राम केदाळ सत मानलो जेदा तो कांयच एकय भुरगे ताका नातिल्ले, त्या दाळा तो देवाच्या बसवण्यावर सत मानलो. उत्पत्ती 15 सांगला. रोमन्स 4:17 पळय आमी. रोमन 4:17. अशें पवित्र पुस्तकीच बरयलेलें आसा. हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला, वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वांत नातुल्ल्यो वस्तू अस्तित्वांत हाडतेल्या देवाक ताणें सतमनलो. देखून बसवणें नीज जावंक जाय. आपल्या भरवशाक कसलोच आदार नासलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमनली. देखून तुजी संतती इतली व्हड जावंक पावतली अशें ताका एक फावटी दिल्ल्या उतरा सरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. प्रेज गॉड. अब्रामाक बिलीव करीजे जाल्यार सतमानीजे जाल्यार ताका एक प्रक्रिया तो पाशार जावंक पडले आनी तो सतमानलो आनी देवान ताजें नांवूय चेंज केलें. अब्राहम म्हण नांव दिलें ताका. देवान ताका अब्राहम म्हण आपयलें. अब्राहम म्हणल्यार साबार राष्ट्रांचो बाप. आनी त्या दाळा ताका एकय भुरगो नातलो. देखून आमी ज्या दाळा देवाच्यो ह्यो बासवण्यो ते एक बियो जावन आसात, ते दिसानान ते ना दिसत्या संवसारांत आसात. ते ज्या दाळा आमी हे प्रॉमिसीस काडून आमी उसारता, कन्फेस करता, ते जारी जातात आमच्या जिवितान आनी आमकां ते ना दिसत्या संवसारांतून दिसत्या संवसाराक हाडूंक आमकां साध्य जाता. आतां उत्पत्तीन आमी पळयल्यार देवान हर एक वस्ती ना दिसत्या संवसारांतून दिसत्या संवसाराक कश्यो हाडल्यो ताच्या उतरां मारिफात. जे दाळा तेंच उतर, देवाचें उतर जे जिवीत आनी आत्म जावन आसा, आमी आमच्या तोंडांतून उसारता त्या असाध्य परिस्थितीचेर, त्या निरासपणाचेर आनी ना दिसत्या संवसारांतून दिसत्या संवसाराक आमी हाडूंक जाय जाल्यार आमी ते उसारीचे देवाच्यो बासवण्यो. आनी त्या दाळा अब्राहमान पळयल्या बरी तेच सेम रिजल्ट आमकांय पळोवंक मेळटा आमच्या जिवितांत. कित्याक ह्यो देवाच्या राजाच्यो बियो जावन आसात. त्यो आमकां दिसनान, पूण आमी त्यो ज्या दाळा भावार्थान उसारता ते तांतू आशिल्ले हर एक बरेपण आमी कितें रिजल्ट आशेता ते गॉड कायंड ऑफ रिजल्ट आमकां पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. आतां आनी एक उदाहरण आसा गिदियोनाचें. ते जजीस 12 आसा. न्यायकर्ता चॅप्टर 6 वर्स 12. न्यायकर्ता न्यायकर्ता चॅप्टर 6 वर्स 12. सोरेस्पराचो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी ताणें ताका म्हळें, बळिश्ट झुजाऱ्या, सोरेस्पर तुजे सवे आसा. गिदेयोनान ताका जाप दिली, म्हज्या धन्या, सोरेस्पर खरोच म्हजे सवे आसा. तर हें सगळें आमकां कित्याक घडलें? आमच्या पुर्वजांनी आमकां वर्णिल्लीं ती विचित्र कृत्यां खंय आसात? तांणी आमकां सांगलें, सोरेस्परान आमकां खरेंच इजिप्तांतली भायर काडल्यान
पूण आतां सुरेशपणान आमकां सांडल्यान आनी मिदियानाच्या अधिकाराखाल घाल्यात. प्रेज गॉड. आता गिdeon म्हणलो एकलो तो मनीस मिद्यानाताच्या बियान तो लिपोन बसलो. तो बियान बसलो भिरांकूळ म्हळ्यार भिवंकुरो जावन आसलो आनी तो मिद्यानाचे लोक इस्रायलाच्या हर एक शेता भाटांती लायतली जे कितें फसल हा ते सगळे नश्ट करून व्हरतली, देसवट करून व्हरतली. देखून तांच्या बियान ते लिपोन बसलो तो गिdeon आणि तो दाका सोरो काही काढतात त्या सुवातेर वचून तो लिपोन बसलो. आता तो चिंतलो हांव अस्कत जावन आसा आनी मुखार आमकां वाचूंक मेळटा तो एक ल्हानशा कुळयेंतावन आयिल्लो. प्रेज गॉड. देवाचो दूत ताका काल म्हणटा सर्वेस्पराचो दूत ताका दिश्टीक पडलो आनी ताणें ताका म्हळें बळिश्ट झुजाऱ्या सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. तो आपणे आपाक अस्कत म्हण चिंतलो पण देव ताका कशें पळयता एक बळिश्ट झुजारी ताचे थंय पळयता आनी मुखार तो इस्रायल घरा मिद्यानच्या देशांतून भायर काडचो तसलो एक बळिश्ट झुजारी म्हण देव ताका लेखता. मुखार तो कितें जावचें आसा देव पयलेंच हांगा सांगता त्या देवदूता मार्फत. पण गिdeoनाक ते गोतून तो बियान आसलो. गिdeon ताका जाप दिली म्हज्या धन्या सर्वेस्पर खरोच म्हजे सवे आसा. तर हे सगळे आमकां कित्याक घडले आमच्या पुर्वजांनी आमच्या वर्णिल्ली ती पवित्र विचित्र विचित्र कृत्यां कृत्यां खंय आसात. खंय आसा. तांणी आमकां सांगलेले सर्वेस्परान आमकां खरोच इजिप्तांतली भायर काडला. पण आता सर्वेस्परान आमकां सांडल्यांत आनी मिद्यानितांच्या अधिकाराखाल घाल्यांत. आता तो कंप्लेन करता हांगा सर्वेस्पर आमच्या सांगाता खरोच आसा जाल्यार आमचे वयर ही सगळी विघ्नां कित्याक आयली आता आमकां सांडले बरी कित्याक केले म्हण तो सांगता. पण सर्वेस्पर ताका काल म्हणटा तू एक बळिश्ट झुजारी जावन आसा. तशेंच देव आमच्या थंय पळयता आमी आपणा आपाक अस्कत म्हण चिंताव जावंक पुरो या आमी एक पिडेस्त जावन आसा म्हण चिंताव जावंक पुरो या आमच्यान खंयचें एक काम आमकां जायना म्हण आमी चिंतात जावंक पुरो. पण तशें देव चिंतिना. तो जे दिसानांतल्यो संगती आसा तो पयल्याच उसारता. दिसानांतल्या संवसारांत तो दिसत्या संवसाराक हाडता. देखून आमचो भावार्थ जावन आसा तो एक नटन करचें म्हण न्ही. भावार्थ जावन आसा आमी देवाच्या भविश्य काळांत आमी ताच्या सांगाता ओप्पिगी दिवची. ताच्या सांगाता आमी एग्री जावचें. देखून देवाचे भासावण्यो जावन आसात ज्यो क्रिस्ता जेजू थंय आमकां दिल्यात त्यो भविश्य काळांत आसात आनी त्यो दिसाळांत आमकां. देखून देव ताका सांगता तूं एक बळिश्ट झुजारी. आता आमच्याय परिस्थितीन म्हळ्यार समजा आमकां एक फायनान्शियल क्रायसीस आसा आमकां एक आर्थीक परिस्थिती आसा आमकां तातूंतल्यान भायर येवंक जाय जाल्यार आमी फिलिपिन्स 4:19 सांगूंक आसा. देवान जेजू क्रिस्ता थंय आशिल्ल्या दराळ संपत्ते वरवीं उदारपणी म्हज्या हर एक गरजांक तो पावला म्हण आमी पयल्यान सांगूंक आसा. तेदळ आमकां ते जे मिरेकल आमी पळोवंक आशेता आमच्या फायनान्सिसान आमच्या आर्थीक परिस्थितीन ते आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक आमी ना दिसत्या संवसारांत आसा ताच्या सांगाता देवा प्रमाणे आमी एग्री जाता. तेदळा त्या ना दिसत्या संवसारांतून दिसत्या संवसाराक ते जारी जाता घडोवन येता आनी आमकां पळोवंक मेळटा. रोमन्स 4:17 परतून एक पटी आमी पळया. अशें पवित्र पुस्तकीन बरयल्लें आसा हांवें तुका आपयला हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला वय मेल्ल्यांक जीव करतल्या आनी अस्तित्वाक नासलेल्यो वस्तू
अस्तित्वान हाडतेल्या देवाक ताणें सतमानलो देखून बसवणी नीज जावंक जाय. प्रेज गॉड. अशें पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा, हांवें तुका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला. आता ताका जायत्या जनांगाचो बाप नेमला म्हण देवान ताका भासावणी दिली, पण त्या दळा ताचे कडेन एक भुरगोय नातलो. वय मेल्ल्यांक जीव करतेल्या आनी अस्तित्वान नातल्यो वस्तू अस्तित्वान हाडतेल्या देवाक ताणें सतमानलो. हांगा तेच दिला, मेल्ल्यांक जिवंत उठयतेला आनी अस्तित्वान नातल्ल्या वस्तू अस्तित्वान हाडतेल्या देवाक ताणें सतमानले. आमी तेंच करूंक आसा. जे दाडा आमी देवाचे प्रॉमिसीस काडून आमी ते उसारता, आमी काय करता, हांगा अब्रामा बरीच तेच फॉर्म्युला आमी आपणायता. अस्तित्वान नातल्यो संगती अस्तित्वान हाडचे खातीर आमी त्या देवाक सतमानता. आता देवाक म्हळ्यार ताच्या भासावणी आमी सतमानता. देखून भासावणी नीज जावंक जाय. देखून ती भासावणी जारी जाल्ली ताच्या जिवितान ताणें पळयली. तशेंच आमकांय जर तर ते प्रॉमिसीस आमच्या जिवितान जारी जाल्ले पळोवंक जाय, तर आमी त्या अस्तित्वान नातल्ल्यो वस्ती परतून अस्तित्वाक हाडूंक आमी ते सदांच कन्फेस करूंक, निरंतर जेजूच्या कनेक्शनांत रावंक, पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावंक, उतरान वेळ खर्चूंक आसता आनी ते कन्फेस करूंक, मेडिटेट करूंक, नियाळ करूंक आसा. आनी दिसान दीस ते आमी ते भासावण्यो आमच्या त्या सिट्युएशनाचेर आमी घोशण करूंक आसात, उलोवंक आसात. दाडा मात्र ते ना दिसता संवसारांत म्हळ्यार अस्तित्वान नातल्ल्या त्यो संगती अस्तित्वान आसल्या बरी आमकां पळोवंक मेळटा. ते केवळ एक भलायकी न्हय या एक आर्थीक समस्या म्हणून न्हय, ते खंयच्योय वस्ती जावंक शकता. जावंक पुरो टेबल, चेअर, पयशे कितेंय, तांचे आमकां जाय ते आमी अस्तित्वान हाडूंक शकता. हांगा दोन संगती आमकां पळोवंक मेळटा. देव मेल्ल्यांक जीव करतेला आनी अस्तित्वान नातल्यो वस्ती अस्तित्वान हाडलेल्या देवाक. हांगा दोन संगती देव करता. मेल्ल्यांक तो जिवंत उठयता आनी अस्तित्वान नातल्यो संगती तो अस्तित्वान हाडता. अशें अब्राहमान आमकां ते दाखोवन दिला ताच्या जिणेद्वारे. आपल्या भरवशाक कसलोच आदार नातलेल्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमानली. देखून ताची संतत इतली व्हड जावंक पावली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायते जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. आतां एकच बसवणी ताका मेळ्ळेली. आमकां जाल्यार जायत्यो बसवण्यो आसात. बेगीन हर एका परिस्थितीक आमकां सांगेत तसल्यो बसवण्यो आमचे कडेन आसात. पिडाशिडा आसल्यार कसली एक बसवणी आसा. खंयचेय अस्तित्वान नातेल्यो संगती अस्तित्वाक हाडूंक आमचे थंय जायत्यो बसवण्यो आसात. पण अब्राहमाक त्या दळा केवळ एकच बसवणी दिल्लेली. आपल्या भरवशान कसलोच आदार नातला. म्हळ्यार ताका भरवसो आसतलो पण ताच्या भरवशाक कसलोच आदार नातलो, प्रूफ नातले. आमकां जाल्यार जायते प्रूफ आसा. पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा, हर एक आसा. तशें थंय त्या दळा कांयच नातलें. केवळ ती एक बसवणी जे देवान ताका दिली ती मात्र आसली. त्या वेळारी देवाची बसवणी ताणें सतमानली. देखून आमकां आतां कितले गरजेचें जावन आसा. देवाचे प्रॉमिसीस आमी उलयतना आमी पयले सतमानिचे. जेजून मार्ताक म्हळ्यार तूं सतमानशी जाल्यार तूं देवाची महिमा पळयतली. मार्क 9:23 म्हणटा, सतमानतेल्यांक हर संगती साध्य. देखून ताची संतत इतली व्हड जावंक पावली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या
उतरा सरी जायत्या जनांगाचो तो बाप जावंक पावलो. एक पटी मात दिल्या ताका पळयले, एक पटी ताका दिल्ल्या उतरां सरी म्हळ्यार एकच बसवणी ताका दिल्ली. ते उतरच तो घट्ट धरून बसलो. मोरये की एकच उतर मेळ्ळेलें, तेच ती तिच्या काळजान जगोन दवर नियाळ आसली. आमकां जायत्यो बसवण्यो आसात, जायतीं उतरां आसात. दीस आनी रात आमी नियाळ करूंक आसा आनी आमकांय तांतलें बरेपण जोड काडूंक आमकां साध्य जाता. आनी जायते उदाहरणां आमकां बायबलांत आसात. अब्राहमाची, मोरयेचे, झुजेचे, दाविदाचे, मोइजेचे आनी जायते आमकां एग्जाम्पल्स आसा. सांत पावलाचे जायत्यो आमकां एग्जाम्पल्स आसा. आतां अब्राहमान काले पळयले, आपले म्हातारे प्राय ताणें उतर प्राय आपली पळयली. ताची कूड मेल्ल्या बरीच जाल्ली. ताणें थंय आसलें तें वांझपण, ताच्या स्त्रिये थंय आसलें वांझपण ताणें पळयलें. पूण देवान काले पळयले ताचे ते राष्ट्र सबार राष्ट्र सबार जनांगा देवान ताचे ते पळयले. संततीच्यो संतती देवान ते पळयले. आतां गिदियोन तो आपणा आपाक अस्कत म्हण चिंता, पण देव ताका म्हणटा तुवें बळिश्ट झुजारी. देवान ताचे थंय एक बळिश्ट झुजारी पळयलो. गिदियोन भियान बसलो, पण देव ताका एक बळिश्ट झुजारी जो इस्रायलाच्या लोकांक सोडयतलो जावन आसा, तसलो एक व्यक्ती देवान ताचे थंय पळयलो. तेच बरी लाजर आसा की तो मरून 4 दीस जाले. आतां ताची काणी मुगदली, ताची कथा मुगदली म्हण लोकांनी चिंतले, ताच्या भयणींनी चिंतले. आनी तो फातर थंय आसलो, तो ती घाण भायर येवचे बरी आडोवन आसलो. पण जेजून ताका कशें पळयलें, तो ऑलरेडी जिवन जावन भायर येता म्हणून. तेच बरी देव आमकांय पळयता. आतां जेजू क्रिस्तांतय आमी एक जाल्या, ताका आमी सतमान लाव, ताणें कुर्सार संपूर्ण केल्लें तें कार्य आमी मानून घेतलां. देखून देव आमकां पळयता. आमी सोडयल्लीं जावन आसाव, आमी एक पवित्र राष्ट्र जावन आसाव, आमी नितीवंत जावन आसाव. आमचे थंय खंयचीच कांतवणी ना. आमकां बोगसाणें मेळ्ळां, जेजूचें नितीवंतपण आमकां लाभलां. देव आमकां पळयता. आमी आमचे थंय देवाक आमच्या जिविता मार्फत महिमा दिते आसां आनी आमी ताच्या नितीवंतपणान चलते आसां. कित्याक आमचे भितर जो क्रिस्त आसा तोच महिमेचो बरवसो आसा. देखून देव ताच्या काकुळती मार्फत आमकां ताचे मोग, तसो बोगसाणें आनी ताचे हर एक बरेपण आमच्या जिवितांत ताणें दिलां. देवान आमकां तें फूल पॅकेज, साल्वासांव म्हणलें फूल पॅकेज ताणें आमकां दिलां. तांतू आसा आशिर्वाद, भलायकी, अभिषेक हर एक आसा. पण आमी ते जिवीत देवा खातीर जियेता की आमच्या खातीर जियेता, ते सवाल. सांत पावल म्हणटा, आतां हांव हें जिवीत जियेता तें म्हजे खातीर न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे भितर आसा ताचे खातीर हांव जियेता. हे की न्हय? आमी कोणा खातीर जियेता ते सवाल आमी आमकांच विचारचे. प्रेज गॉड. आनी आतां ती पुनर्जीवनपणाची सकती जेजून आमकां दिल्या. रोमन्स 8:11 घालता की एक पटी. तशें आसता थोडे फारीजी 8:11 तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याचो आत्म्या उदेशी तुमचे विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. प्रेज गॉड. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार
आमचे ते पवित्र आत्मो जियेता आनी तोच आत्मो जेजूक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. तो आमचे ते जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. आता जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलो तोच देव त्या आत्म्या उदेशी म्हळ्यार आमचे भितर आसल्या त्या आत्म्या उदेशी आमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. आता आमी एक नवी रचना जाल्या, आमी जेजू क्रिस्ताक ते नवो जीव आपणायला आनी आमी परतन ते फाळयेच्या वस्तुरांनी गुटलायले ते ओल्ड मेंटॅलिटी, ओल्ड मायंडसेट आनी पोरने चिंता ते पुरो आमी पोरने रिती रिवाजी ते पुरो आमी सायडीन सोडोवंक आसा, ते आमी सांडूंक आसा आनी नवे जिवीत नवे चिंताप आमी आपणावंक आसा जे जे देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा. त्याच्या प्रॉमिसेसा वयर आमी नियाळ करूंक आसा, ते कन्फेस करूंक आसा. हर एक दीस आमी ते उसारूंक आसा आनी जे आमी पळोवंक आशेता ते आमच्या जिवितान जारी जावचे आमकां बेगीनच पळोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाक काही सांगूंक आसला सांगयात, या तुमची टेस्टिमनी शेअर करूंक आसल्या करयात. प्रेज गॉड. काही अनाउन्समेंट करूंक आसल्यार करा. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड ब्रदर. फाल्यां आमची रेतीर आसा एका दिसाची, त्या खातीर तुमी येया, हेरांक या, आपणाडा देवाची बरी खबर, कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां सुटका दिता. आनी आज आमच्या बहिणीन सांगल्या प्रमाणे ती शिळा आमकां बंदेड जावन आसची शिळा आमी देवाच्या उतरान मात्र आमी काडयेत. ह्या वरवीं आमी देवाचें उतर जाणा जाया आनी आमी आमची सुटका आमीच करून कान घेवंक जाता, कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां सुटका दिता. देवाचें उतर आमी केदोळा जाणा जाता ताचे तावन आमकां सुटका लाभता. प्रेज गॉड. सो फाल्यां 9:30 आमची 4 वरांसर रेतीर आसतली. तुमी येवचे, हेरांकी आपोवन हाडचे. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी एक अर्घ सेशन क्लोज करया. प्रेज गॉड. अर्घांत बापा, अर्घांत तुका सोम्या जेजू, अर्घांत तुका पवित्र आत्म्या, आयच्या वर्त्या दिसा खातीर, आयच्या दिसा त्या भयणी मुखांतर आमकां साबार संगती तुवें उगडापे केले. आमी बाबाडतान आनी देवाचे बसावण्यो खाण घेवन आमी उसारूंक जाय आसल्यो स्वता उगडापी केल्ल्या खातीर अर्घां दिता. लाजरास मरोन 4 दीस जाले, ताका पोटांत उरलो. ताच्यो भयणींनी आतां अखेर जालें, सगळें सोंपलें म्हणून ती खंती नासली. तांकां रुदान करतेल्यांक बुजोवंक आयिल्ले साबार देव तांणी तेंच चिंतलें. पूण जेजू म्हजो इश्ट मरण पावला, न्हिदला, ताका आतां आमी वचून उठोवंक जाय म्हणून ताच्या शिसा लागीं ताणें मागलें, सांगलें. त्या टायमार तांणी म्हळें तो न्हिदला जाल्यार तो बरो जातलो म्हणून शिसांनी ताका सांगलें. ना, तो मरण पावला म्हणून तो जेजू तांकां सांगता आनी ताका हांवें जिवंत उठोवंक जाय अशें तो सांगून मुखार वेता. शिळा काडूंक सांगता. ती लोळयल्ली ती शिळा काडूंक सांगता. त्या टायमार जेजू सांगतना ते चिंतात, हो जिवंतपणी करूंक शकता की अशें तांकां दुबाव जाता. ही तांची दुबाव, ह्यो अडखळ्यो अडचण्यो सगळ्यो ती शिळा जावन आसली.
ती काढले तक्षणा लाजर पुनर्जीवन जालो आणि हे आमकां एक स्वताचे उतर पुनर्जीवनपण जेजू जीवनपण जीव आणि जीवनपण पुनर्जीवनपणी म्हणून आमकां ही समजणी दिल्ल्या खातीर काळजांतून अर्गां दिता हे मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आणि पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 Amen. Amen.